न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। दर दिसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी कितें घडटा ह्या सगळ्याचो धांवतो नियाळ तुमचे मेरेन आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान पावयतात। तर सगळ्यात पयलीं आयचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावसा कडेन। सुशांत, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशीत? धारबांदोडेची संजीवनी साखर कारखान्याची परिस्थिती तुमकां खबरच आसतली। आयज संजीवनी साखर कारखान्याची जी सुविधा समिती आसा ते सुविधा समितीन सरसकट राजिनामो दिलो। सरकार संजीवनी साखर कारखान्याचो विशय गांभीर्यान घेयना, आमकां मजत करिना। दुसरे वटेन जो प्रशासक आहा तो एके भशेन पिट्टा आनी सरकार दुसरे भशेन पिट्टा असो तरेचो आरोप ह्या ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांनी केल्लो आसा। तुमच्यान जर फॅक्टरी चलोवपाक जायना जाल्यार ती आमकां दियात, आमी चलोवन दाखयतात अशी मागणी तांच्यांनी केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत। दुसरे वटेन फातोर्डेचो आमदार आनी विधानसभेन सदांच सरकाराक घेरपी विजय सरदेसाय हांणी दाबोळी विमानतळाचेर एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केल्लें आसा। तें स्टेटमेंट अशें की दाबोळी विमानतळाची जी युजर डेव्हलपमेंट फी आसा ती 2026-27 खंय 58% वाडटली। ही वाडून सुमार 2000 पावतली आनी तेन्ना खंयचेच एअरलायनीक थंय ऑपरेट करपाक परवडचें ना आनी त्यो सगळ्योच एअरलायनी डायवर्ट जावन मोपा वतल्यो आनी ऑटोमॅटिकली दाबोळी विमानतळ बंद पडटलो। नाजाल्यार सरकारान हाचेर स्पश्टीकरण दिवची अशी मागणी विजय सरदेसायन केल्ली आहा। ही तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनांत। सुशांतान आमकां आयज 2 अपडेटी दिल्यो। फुडें आमचे न्यूज एंकर समिता कडेन। समिता, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी? हणजूण, कायसू आनी शापोरा वाठारांत फाटले कितलेशेच दीस जाले तांकां उदक येना आनी हाका लागून थळावे जे आसा ते बरेच बेजारिल्ले आसात। तर बेजारून तांणी आयज निमाणो म्हापशेच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयांत वचून घागर मोर्चा व्हेलो आनी थंयचे अभियंते जे आसा तांकां आपले प्रश्न जे आसा ते सांगले। तांणी ते आयकून घेतले आनी कांय दिसां भितर उदकाचो प्रश्न सुटावे करतले अशें म्हणून तांणी तांकां तोंडी आश्वासन दिल्लें आसा। तर ही पुराय बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। सरकार दर फावट हर घर जल ह्या मोहिमे खाला लोकांक उदक पावला, प्रत्येक घरांनी उदक पावलं अशें प्रत्येक फावटी सांगता। पूण हे जे पळय घागर मोर्चा किंवा ज्यो उदकाची समस्या ती सोंपून सोंपना। तर फुडें आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडेन। गौरीश, याची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी? बाणावलेत गोवन्स अगेन्स्ट EVM अशें कॅम्पेनींग कांय समाज वावुरप्यांनी राबयलें। तांचें म्हणणें आसा की EVMा वरवीं जाय तो भ्रश्टाचार मतदान वोटिंगेंत जायत आसा। पयलींच्या भशेनूच पारदर्शकता आमकां वोटिंगेंत जाय अशें तांचें म्हणणें आसा। त्याच बरोबर वेगवेगळे राजकारणी आसा ते मतदानांत घोळ करता असो तांचो आरोप आसा। ताका लागून 4 मार्चाक आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी व्हडा संख्येन येवचें। EVMाच्या विरोधात आमी लोकशाही टिकोवपाक जाय असो तांच्यांनी उलो मारलेलो आसा। ताका लागून फुडली जे व्हडले जी देश आसा ज्यांच्यांनी EVM मशिना थ्रू वोटींग स्टार्ट केले त्यांच्यांनी आयज EVM मशीन्स बंद केलेले आसात, जर्मनी सारक्या व्हडल्या देशांनी। ताका लागून परत एकदा भारतांत EVM मशिना वरवीं वोटींग जावचें अशी तांची मागणी आसा। समाज वावुरपी जॅक मास्करेनान्स आनी रामा काणकोणकरान बाणावलीत असो कॅम्पेन केलो आनी तांच्यांनी उलो मारलेलो आसा। दुसरी गजाल म्हणजे कोट्यांनी रुपया खर्च करून नुतनीकरण केल्ले कला अकादमी जे आसा तेजेर सदांच आरोप जायत आसा। परतून एक फावट थंय सामकी हळशिकावणें वातावरण कॅन्टिनाच्या थंय बुरशेपणां चलिल्लीं आसा अशी एक बातमी आसा। ह्यो 2 बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो। तर फुडें उत्तेजा कडेन उत्तेजाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी? आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार दिवचल तालुक्यांतल्या लाटंबारसे गांवांतल्यान आयल्या। ती म्हणल्यार लाटंबारसे गांवांत एका कडेन रानदुकराक मारपाक दवरिल्ल्या गांवठी बॉमाक पाळीव सुण्यान घास मारिल्ले आनी ताका पाळीव सुण्याक जाग्यारूच मरण आयलें। आनी हो प्रकार जो चोकळो आसा थंय कुशीक आशिल्ल्या CCTV कॅमेरा आसता थंय कैद जालो। ते CCTV कॅमेरात अशें दिश्टी पडटालें की सायटीन जी ते बॉम्ब स्फोट जालो तेन्ना सायटीन भुरगीं खेळटालीं, पूण सुदैवान त्या भुरग्यांक कसली जिवीत हानी जावंक ना।
हो बॉम्ब कोणी घातला आनी कसो थंय आयलो बॉम्ब आनी कसो स्फोट जालो हाचो जो तपास आहा तो फुडलो तपास जो आहा तो सुरू आसा. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार दिवचल तालुक्यांतली आहा सद्या ती म्हणल्यार सद्या गोंयांत पुराय कडेन काजूचो सिजन स्टार्ट जाला आनी दिवचल तालुक्यांतले जे काजू बागायतदार आसा ते भाटी पेटोवपाक तेंच्यांनी स्टार्ट केला. पूण जे मुट्टे लागतात ते मुट्टे ते महाराष्ट्रांतल्यान हाडटात. अजून मेरेन तेंचे सारकी काजू तांकां मुट्टे जाय तशे मुट्टे मेळनात. देखून मार्चच्या अर्दे मार्च जाता म्हटल्यार मार्च म्हयन्याच्या अर्द्या मेरेन तांकां काजूचो सिजन सामको स्टार्ट जातलो म्हणून अशें तें काजू बागायतदारांनी सांगलेलें आसा. आनी तिसरी बातमी आसा ती म्हटल्यार आतां मुरगांवच्या वास्कोच्या कोळशा प्रदुशणाचेर आज चर्चा करपा खातीर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर आतां हेजी MPAच्या अध्यक्षाची भेट घेतलो. शुक्रारा तेंच्या वांगडा तेजी बसका जातली आनी ह्या बसकेक मुरगांव पालिकेचे सगळ्या जे प्रभाग 1 ते 9 जे नगरसेवक आसा तांकां तेंच्यांनी हाजीर रावचे अशें आवाहन तांणी केलां. ह्यो तिनूय बातम्यो तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार मडगांवच्या गांधी मार्केटात बेकायदेशीर अतिक्रमणां केल्ली आसात ती काडची अशी मागणी थंयच्या वेपाऱ्यांनी केल्ली. मात हे जी तांची मागणी आसा ताजे कडेन दुर्लक्ष केल्याची तांची कागाळ आसा आनी ही अतिक्रमणां जी केल्यात ती बेगीनच्या बेगीन काडची आनी कारवाय करची अशी तांची मागणी आसा. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटिन तुमी लायव्ह हुजरत पळोवचें. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटिन लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.